जांकां भायले म्हणटात त्याच कामगारांची भुरगीं चड प्रमाणात कोंकणी विशय घेवन शिकतात। हे लोक हांगा कोंकणी शिकतले, गोंयकार जातले आनी गोंयची संस्कृताय आपली मानत एखादे वेळ आमचे परस बरे गोंयकार जातले। ज्येष्ठ कोंकणी कवी अरुण साखरदांडेन आपले निरीक्षण नोंदयलें। सरवण दिवचलच्या नारायण झांटये महाविद्यालयात सेमिनार हॉलात शणै गोंयबाब जयंती उत्सव मनयलो। ताच्या उक्तावणात तो उलयतालो। ग्रामीण विकास मंत्री जयेश साळगांवकारान ताचें उक्तावण केलें। सुवाळ्याक कोंकणी चळवळींतलो म्हालगडो वावुरपी प्रदीप लवंदे आनी कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष प्राध्यापक अरुण साखरदांडे हजर आशिल्लो। उपरांत जाल्ल्या परिसंवादांत भूषण भावे, संदेश प्रभुदेसाय, प्रकाश पर्येकार, हनुमंत चोपडेकार, नमन धावस्कर सावंत, गोपीनाथ गांवस, समीर प्रभू, वैभव कळंगुटकार, चंद्रिका पाडगांवकार आनी युगांक नायक हांणी वांटो घेतलो। बऱ्याच टक्क्यांनी जे भायले लोक जे येतात ते कोंकणी विशय घेतात। हांव एका कोंकणी शिक्षकेन हांव नांव घेना, मडगांव म्हाका सांगला की आपले 2 वर्ग आसा कोंकणी आनी तातूंत बहुसंख्य लोक आसा न्ही जे मडगांवच्या मार्केटान कशें मानाय काम कितें करूंक आयिल्ले आसता, बाकी सगळे गोश्टी त्या लोकांनी कोंकणी घेतल्या। सर्टनली हे लोक गोंयांत रावतले, कोंकणी शिकतले, गोंयकार जातले ते। कदाचित आमच्या पेक्षा बरे गोंयकार जाका पळया। गोंयकार म्हणजे डेफिनेशन कितें? जाका ह्या भुमी विशयी आत्मीयता आसा, जाका ह्या भुमी विशयी प्रेम आसा, हाचे उत्कर्श जावचो। ही जमीन ही भूंय उद्ध्वस्त जावची न्हय, तिका सांबाळून दवरची अशें ज्याच्या मनात विचार येता ते सगळे गोंयकार। कोंकणी अकादमी एज फार एज आय नो खुबसो प्रयत्न करता आनी हो प्रयत्न फुडें जावपाक जाय। गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां तितली उरपाक तितलो सपोर्ट मेळपाची गरज आसा आनी म्हाज्या तरेन जो कितें हांव सपोर्ट करूं शकतलो तो हांव करपाचो पूर्ण प्रयत्न करतलो आनी करतलो, हे तुमकां हांवें दिता। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।